अर्पण. हरे कृष्णा. अशा वेगळे व्हिडिओ दिसना ना. दिसतो माताजी. तुम्ही दोनच दिसना. असं. वय 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 हा. माताजी. सॉरी. दिसताच ना माताजी वय व्हिडिओ. माताजी हा. वय वय ओके. तुम्ही हरे कृष्णा. सगळ्यांक मेगेले तर्फे नमस्कार दंडवत प्रणाम. बारी खुशी वापस तुमक पुराय मेळच्याक मेगेले आमची बंधू भगिनींक आणि मुरलीधर चरण प्रभूक वापस मेगेले मना दखून आभार मागये संधी दिवच्याक भागवत प्रहार हे सिरीजाचे शुद्ध भक्ताले तागेल शुद्ध भक्ताल संबंध दवरनु तांगेल संगातीन इतले बळ असून एक सेकंड. हरे कृष्ण माताजी. ऐका ना, तुम्ही अनम्यूट जाल्लेचे. सॉरी, म्यूट म्यूट जाल्लेचे. अनम्यूट कर. हा. ऐक पडटली. वय माताजी वय माताजी. हा. तरी हे शुद्ध भक्ताल संबंधांतू आमकां कसं मेळटा आणि कशी तांगेल संपर्का भितर आयिल्यांची आम्ही कशी स्वतः शुद्ध जाताची हे आज आम्ही या विषयावरी श्रीमद भागवतम आमकां कसं सांगता. कसं शिक्षा मेळटा आमकां श्रीमद भागवता दखून हे सांगचे एक नम्र प्रयत्न करता हांव. ही अशी आशा आणि विनंती करता की कसले चूक जाल्यार तुम्ही सांभाळून घेवका आणि माफी दिवका. तुगे अनुमतीनं मुखार शिकता. हरे कृष्णा. फर्स्ट कॅन्टो चॅप्टर 12 आणि 13 हे पॉवर ऑफ असोसिएशनाचे आसा. आता तुम्ही इतले लायक भागवत प्रभा चलता आसा नैमिषारण्य आसा जललपुरीची ना सूत गोस्वामी दाखवून ऐकत असायची आणि तुम्ही तांगेल वरीची एक 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 स्टेप मुखार येता असायची. द्रोणापुता अश्वत्थामान कशी द्रौपदी 5 नितले चेडू ब्रह्मास्त्र कशी सोडलेले आहे. मागीर अर्जुनान ताका कशी पनिशमेंट दिलेले आहे त्याच्यानंतर तर कुंती देवील प्रार्थना आम्ही ऐकलीची या सिरीजांतू पांडवांना भीष्म पितामह मेळचे तांगेल प्रार्थना आणि मागीर पेन ऑफ मीटिंग अँड सेपरेशन म्हळ्यार कृष्णान द्वारका सोडून द्वारका वचच्या भायर पडलेले तेन्ना कितले सॅड पुरे जाण फील करताचे आणि मागीर थंयची 16,108 तागेल राणीक मेळची तो कितले तांणी थंय कितले खुश जाताची पुराय वर्णन आम्ही आता थंय आयकून आयल्यांची या सिरीजांतू. आता आमगेल नेक्स्ट स्टेप म्हळ्यार परीक्षित रायाले विषय आम्ही ऐकूया. आता ऋषील पुऱ्या विनंतीनं सुत गोस्वामी थंय बसल्यांची आणि सांगता असं एका मागचे एक स्टोरी श्रीमद भागवतम मेन सुखदेव गोस्वामीन सांगिल्ले ज्ञान तो वापस सांग दिता असं ऋषींक. पारलौकिक ज्ञान मस्त व्हड ज्ञान आणि तांणी म्हणटाचे आता तुम्ही आमकां परीक्षित रायान विषयावैर याची आणि सांगाचे आमकां तागेल महिमा. परीक्षित महाराज कोण? परीक्षित म्हळ्यार उत्तरा आणि अभिमन्यूल पुतू अर्जुनाल पुतू अभिमन्यू. आता उत्तराल पोट्टा असताना द्रोणाल पुता अश्वत्थामान तागेल ताक मारच्याक ब्रह्मास्त्र सोडलेलं मी ऐकल्यांची. तर सांज चेडू पोटा भितर असताना उष्णतेन इतले ब्रह्मास्त्र उष्णतेच ताका भास जाता सांज चेडू. अथवा श्रीमद भागवतमा बरयला की केन्ना एक सोल आत्मा केन्ना रिबॉर्न जातना 7 months समाधी अवस्थेत असता. 7 months इट विल नॉट टेक बर्थ. त्याच्यानंतर तागेले जन्म लास्ट जन्माप्रमाणे ताण केलेले कर्माप्रमाणे तो वापस एक जीवन जाता आणि ते अंमल पोटा येऊन एक अस्तित्व जाता ताजे. आता थंय भितर असताना तागेल ते ट्रान्स म्हळ्यार तागेल ते समाधी अवस्था देखून तो भायर येता. मग भायर आयले नंतर ताका ते अंमल पोटा भितर जाल्लेले इतले त्रास जाता इतले बाद जाता की ताका कृष्णाल उडगास येता देवाल उडगास येता. मस्त देवाल उडगास काढता चेडू भितर पोटा भितर असताना मस्त. तेन्ना देवाक म्हणटा की म्हाका तू हांग दाखून भायर घेरी लिबरेशन गिव मी लिबरेशन भायर काडपाक हांग दाखून म्हाका जायना हांग रावच्याक. आता त्या अवस्था पुराय चेंडूवाल असता आणि भायर येतर देव तांकां विसरच्या की तांकां कसं आशिल्लो पोटा भितर पुरे आमी विसरताची. आता त्या चेडूक भितर असताना हे पुराय यातन येतना
तांतू भितर ताका ब्रह्मास्त्राचे उष्णतेचे आनीक भास जावन ताजी बाद जावचे ते आमी आलोचन करूनय आमकां हें जातलें. तशी ते ब्रह्मास्त्राची उष्णतेन उत्तराक मस्त कृष्णाक उडगास करता की कृष्णा कृष्णा म्हणून आपण म्हणटा मेगेलच्या डावांचे म्हणून रडच्या लागता. ते कृष्ण तेन्ना अंगुष्टा बोटा इतलें सान जाता आनी तो तिगेल पोटा भितर येवन हाका परीक्षित ताका ते फुल्ल उष्णते तागेले समुद्रावरी ताका शांत करता आनी ताका फ्री करता त्या उष्णतेचे हेजेन जेन. आतां परीक्षित महाराजाची इतेक कृष्णान वांचयलें हाजे दोन व्हड कारण. एक आमगेल वरीच म्हळ्यार आमी 9.31 आमी म्हणलें आयकल्यांची की कृष्ण केन्नाय तागेल भक्तांक सोडा. तशीच परीक्षित महाराज तागेल सगळ्यांक व्हड भक्त आशिल्लो. इज अ व्हेरी 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 बिग डिवोटी ऑफ कृष्णा. आनी सेकंड म्हळ्यार तो एकलोच वरला इतले युद्ध जाले महाभारत जाले तांतू भितर तागेल सेकंड जन्माच म्हळ्यार पुरू राजवंशांतलो तो आतां एकलोच दारलो वंशजांतू जिवंत आशिल्लो. ताका वांचोच मस्त इम्पॉर्टंट आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार तोच आतां नेक्स्ट राजा तागे तो राजा जावचे तोच एक एलिजिबल आशिल्लो बाकी कोणी ना आशिल्लीच. आतां हांगा 9.31 आतां आमी आयकल्यांची भगवद्गीतांतू की अर्जुनाक कृष्णान सांगिल्लें क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वती शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहे न मे भक्ता प्रयश्यति. म्हळ्यार कृष्णान सांगला की केन्नाय मेगेल खंयचेय डिवोटी खंयचेय रॉंग रॉंग लायनार आसल्यार हांव ताका वापास वर्च्युअस करता वापास ताका हांव लायनार हाडटा वापास ताका मना शांती येवची तशी करता. आनी अर्जुनाक म्हणला की तू हें मस्त बोल्डली डिक्लेअर करी फुल्ल वर्ल्डाक डिक्लेअर करी की खंयचेय मेगेल डिवोटीक हांव सोडून दिना म्हणून. तो केन्नाय ही विल नेवर गेट लॉस्ट. हांव ताका केन्नाय ताका अशी द्रौपदी की असो की आतां परीक्षे उत्तर असो एवरी टायम कृष्णा हॅज कम टू द रेस्क्यू. सो हें एक आमी मस्त उडगास दवरता लायफा भितरी की केन्नाय कृष्णाक उडगास करूं खंयचेय आमगेले हें आसो खंयचेय परीक्षा आसा आमगेले तांत भितर कृष्णाक उडगास केले मात्र तो येता आमकां. एटलिस्ट इन माय लायफ आय हॅव सीन एवरी टायम आय हॅव रिच्ड आउट द लॉर्ड हॅज ऑलवेज सपोर्टेड. सो हें एक आमगेल मिनिमम आमी उडगास दवरता फुल्ल देवाल वयर आमी सरेंडर जावन आसल्यार मात्र तो आमकां वांचुचा येता. आतां श्रीमद भागवतम बरयला की भक्ताले 3 ग्रेड आसताची. एक म्हळ्यार कनिष्ठ अधिकारी. आतां कनिष्ठ अधिकारी म्हळ्यार आनी सेकंड माध्यम अधिकारी आनी थर्ड म्हळ्यार फुल्ल म्हळ्यार महाभागवत. आतां कनिष्ठ अधिकारी म्हळ्यार जेण देवस्थाना वताची पांय पडताची आनी मात्र वापास तांगेले कर्मकांडा भितर बिजी आसताची तांणी कनिष्ठ अधिकारी म्हळ्यार तांणी मिनिमम तरी देवाले हें करताची प्रेयर्स करताची. आतां सेकंड म्हळ्यार माध्यम अधिकारी कोण जे देवाल नाव घेता चॅन्टिंग करता पुराय अंतू डिवोशनल सर्वीस करता सदां पूज करून भागवतम वाजिता हें पुराय सेकंड मध्यम अधिकारी. आनी महाभागवत म्हळ्यार ताका दिवसभर ताका कृष्ण दिसता म्हळ्यार कसो पळयल्यार कृष्ण दिसता खंयच्यात पळयल्यार ताका कृष्ण दिसता आनी फुल्ल दिवस म्हळ्यार देवालें नाव घेवन कृष्णाक सोड ताका लायफा भितर कसलेंय ना. सो दॅट इज महाभागवत. आतां परीक्षित महाराज वॉज अ महाभागवत. ही वॉज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी. फर्स्ट क्लास डिवोटी म्हळ्यार तांकां ते देवाक सोड कसलेंय दिसना. आतां परीक्षित महाराजान कृष्णाक पोटा भितर पळयलेले आयलेले तो हे सीन कृष्णा. आतां नांवय तागेलें परीक्षित. परीक्षित म्हळ्यार एग्जामिनर. एग्जामिनर म्हळ्यार परीक्षक पुराय जाणांक निरीक्षा करतलो पळयतलो. आतां पोट्टा आसतना पळयलेले कृष्णाक उडगास दवरून परीक्षित जेन्ना भायर येता प्रत्येक मनशा भितर तो कृष्ण सोदितो असो. कितलो महाभागवत पळय कितलो व्हड म्हळ्यार फ्रॉम अ स्मॉल चायल्ड
ताका कृष्णूच दिसता पुराय कडेन, पुराय अरे हो कृष्ण की, हो कृष्ण की, हो कृष्ण की म्हणून तो प्रत्येक मनशा भितर तो कृष्ण सोदीत आसा. हांगा जीव गोस्वामी आमकां म्हणटाची की आमगेल चेडूआंकय आमी अशीची सान दाखून तांकां आमी थोडे देवाल प्रार्थना करच्याक, देवा पांय पडच्याक, देवाले रात्री एक श्लोक म्हणच्याक शिकयल्यार तांणी निश्चित परीक्षिता वरीची कृष्ण भक्त जातलींची म्हूण. आता राजकुमार परीक्षित, hero of Srimad Bhagavatam actually. We can call him hero of Srimad Bhagavatam. Very, very small child, no father. Anna, युधिष्ठिर महाराज तागेला अज्ज, युधिष्ठिर महाराज ताका लायक कोनू सान दाखून व्हड करता. तागेल देखरेखान लायक विलासीपणान म्हळ्यार मस्त लक्झुरियस लायफान सान मून कशी थोडे 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 व्हड जावन फुल मून येता तशीची परीक्षित महाराज सान दाखून चिकी व्हड 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 जावन फुल तागेल तेज येता. तागेल तो सान आसतना युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज काही सोंड दिना. तागेले जातक तागेले पुराय हांका ऋषी मुनी कापोन तागेले पुराय ब्राह्मणांक कापोन ताका पुराय तांकां दान धर्म दिवचे, ते चॅनल विशयी तागेले अद्भुत गुणा विशयी वर्णन करता आयकुचे. मागीर तागेले मुखारची कशी आसा, तागेले लायफ कशें आसा तांणी प्रेडिक्ट करताले की तो कितलो व्हड राय जातलो आनी मुखार वचून हे पुराय सांगून ताणें ताजे नंतर सूत गोस्वामी हे पुराय वर्णन करता की कशी कितले दान धर्म केले, कितले ताका मोगान व्हड केले, हे फुल्ल भागवतमांतू लायक कोन वर्णन केला. ताजे नंतर सूत गोस्वामी परीक्षिताले हस्तिनापुरा सम्राट म्हणून तागेल राज्याभिषेकाचे विशय पुरे बरयला. तो कशी घडवणूक जाली तागेल राज्याभिषेकाची कारणीभूत कशी जाले ही लायक कोन पुरे वर्णन केलं. आता परीक्षित महाराजांना एक शाप मेळेल असता, पुराय जाणां गोतच आसतले हांगा जाल्यार हांव सांगता. शामिक ऋषील आश्रमांतू एक दिवस तांणी वताची परीक्षित महाराज आणि थंय शामिक ऋषी हे समाधींत अवस्थेंत असता. आता परीक्षित महाराज जोर तान लागील असता. तांणी म्हणटाच की मारा ऋषीक की उदा मेळटल की उदा मेळटल की 2-3 पटी निमगीताची. आता ऋषी फुल्ल ट्रान्सा भितर समाधी अवस्थेंत आसा, काही आयकना, काही रिस्पॉन्ड करना. तेन्ना परीक्षित महाराजाक चिके कोप येता. ते लागीं एक मेलेल सरप असता, ते सरपाक घेता आनी ते ऋषील गळ्याक घालून सोडता. आता हे पळोवच्या गेल्यार सानाची ताणें केलेली कितले काही व्हड चूक न्ही, पण तागेल पूत पळयता, ते ऋषील पूत पळयता आनी तो ताका शाप दिता की तूं मेगेल अन्न अशी केले, आता 7 दिवस भितरी तुकाची सरप चाबून तू मरण पावता म्हणून. परीक्षित रायो इतलो व्हड रायो जाल्यार ताका जाय आशिल्लें ताका कृष्णान वांचयला सान आसतना. ताका जाय जाल्यार तो कृष्ण आपोवन हे शाप मेगेल कांडी म्हाका आनीक हांगा राज्य करचें आसा म्हणून सांगू येत आशिल्लें. कृष्णा इज अ व्हेरी बिग डिवोटी, कृष्णा वूड हॅव कम एंड सेव्ड हिम, बट ही डिड नॉट डू दॅट. कृष्णा कृष्णाक ताणें आपयली. आता एक कडेन बरयला की सम्राट तो एक्चुअली हस्तिनापुराचो रायो फुल्ल एम्परर. तेन्ना अशें म्हणटाची की फुल्ल वर्ल्डाचे एम्परर इंडिया आशिल्लो. So he was ruling the whole world. मात्र बाब ताण कृष्णाले मागून गेली. आता इत्याक मागून गेली कित्या म्हळ्यार हे एक कडेन बरयला की ताका हे पुराय ताण करतरी ताका मस्त पश्चाताप जालो की हांव हे इत्याक केलें, अशें करचें नज आशिल्लें, हांव चूक केली म्हणून ताण म्हणलें की हे कालचक्राचे विरुद्ध हांव वचना. आणि ब्राह्मण आनी ते भितर इफ यू नो कलयुग हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड, कलयुग स्टार्ट जालेलें आणि कलयुगाचे फर्स्ट सिम्पटम म्हळ्यार कशें जालें की ब्राह्मण तांणी मस्त डिग्रेड जाताची म्हणून. आणि हे ताजे फर्स्ट एक्झाम्पल असं की ह्या ब्राह्मणान इतलें सान म्हळ्यार ते काही चुकी न्ही, सान हाचे खातीर ताणें इतलो व्हड रायाक ताणें ताका शाप दिलो की तूं आतां 7 दिवस भितरी मरतलो, मेगेल अन्न तूं अशी ते केलें. पण परीक्षित रायान ते घेवन घेतले, कालचक्रा विरुद्ध वचना तशी ते मरण स्वीकारले, राज्य सोडले आणि म्हणले की 7 दिवस मेगेले आसना, आता हांव हे पुराय 7 दिवस हांव मस्त कृष्णा विशयी कृष्ण कथा आयकता म्हणून तो सुखदेव गोस्वामीले वचून म्हणले
की 7 दिवस तू म्हाका खाली कृष्ण कथा सांगतच वयस. एक रात्री दिवस म्हण पळयना तशी त्यांनी दोन्ही जण फुल डे ही वॉज टेलिंग हिम अबाउट कृष्णा. आता एक नवदा भक्ती पण आसा, 9 ways ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस. दॅट इज श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्यम आणि आत्मनिवेदन. आता या 9 स्टेजेस तू दोन्ही जण सुखदेव गोस्वामी आणि परीक्षित महाराजांना रात्रंदिवस श्रवणम कीर्तनम केलं. कृष्णाला नाव घेतलंय, चॅन्टिंग केलंय आणि फुल डे देवर इमर्स्ड इन कृष्णा. तो इतलं व्हड कारण एक संगतीनं म्हणजे विदिन 1 minute ही गॉट ट्रान्सफॉर्म. दिस इज द पॉवर ऑफ असोसिएशन. आता कशें असता की सुखदेव गोस्वामीन ताका फुल भागवतम सांगून, फुल कृष्णाल विषय सांगून ही गॉट डिलिवर्ड अँड ही वेंट बॅक टू कृष्णा. सो पॉवर ऑफ असोसिएशन म्हणजे संगत म्हणजे साधू संगाल्या तागेल एक क्षण मात्र मेळ्ळ्यारी आम्ही पावताची, मीन्स वी कॅन रीच लिबरेशन. सो हियर परीक्षित महाराज हॅज गॉट फुल 7 days ऑफ असोसिएशन. तो व्हेरी व्हेरी ब्लेस्ड. आणि हे अशी पळयल्यार ते शापा देखून मुक्ती मेळ्ळी जाल्यार ताका हे तो आयकनाशिल्लो, वापास तो वतालो. सो एव्हरीथिंग जाता आमगे लायफा भितर इट हॅपन्स फॉर अ रिझन. दिस वॉज वन पार्ट. आता नेक्स्ट म्हळ्यार अंत भितरी एक विदूर आयले, अनेक नामनेच व्यक्तीले विषय बरयला हे 12th chapter. आता विदूर म्हळ्यार कोण? एक पांडुपुत्र, पांडूला अम्मले दासी आशिल्ली की अंबिका. आणि विदूर तागेली विदूर ते अंबिका राणीली दासील पूत आशिल्लो. अँड व्यासदेव अँड दासी, अंबिका राणी दासी. सो ही वॉज ऍक्च्युअली अ शूद्रा. विदूर आणि धृतराष्ट्र आणि पांडू भाव जाल्यार तो शूद्राणीले पूत आशिल्लो. ऍक्च्युअली ताजी मागची एक काणी आसा. ऍक्च्युअली मंडुका मुनी म्हणून आशिल्ले आणि विदूर इज ऍक्च्युअली ही इज नॉट अ शूद्रा. यमराज जाल्ले तो इन्कार्नेशन म्हणजे यमराज जाल्ले अवतार. आता हे एक हाजी मागची एक वापास एक काणी आसा शापाची. एक मंडुका मुनी म्हणून आशिल्लीची, तांणी तांगेल कुटीरा राबता आशिल्लीची, थंय थोडे चोर येताची. आता ते चोर भितर येवन थंय निपून राबताची. आणि ते पोलीस येताची, तांणी भायर धरतना ते पुराय चोरा वटू तांणी मंडुका मुनीक येदोन सोडताची. ताका थंय वचून मॅजिस्ट्रेटाले व्हरताची आणि पनिशमेंट दितना तांकां कसं पनिशमेंट दिताची की हे एक लॅन्स म्हळ्यार एक पोकी हेजे ना सुयेन तांकां पियर्स करता म्हणून, ताका सुय घालता म्हणून. तेन्ना थंयची राय असता, तो राय कळटा की हे ऋषिकांनी अशी कस करता असची म्हणून तो वगी 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 राय येता आणि म्हणटा अशी करू नका, ही मस्त ब्राह्मण हाका तशी पुरे करच्या नज, तांकां सोड दियाची म्हणून. तांकां सोड दितरी तो मंडुका मुनीक तो वता यमराजाले की यमराज तू म्हाका इत्याक अंत भितर घाल्ले, हांव कसलेय करणी आशिल्लो, हांव न्हू मेगेल कुटीरा आशिल्लो, मान तू वाय म्हाका इत्याक हांगा हे चोरा भितर आणि पोलीस आले गेणी पुराय वचका पडले म्हणून. तेन्ना यमराज ताका सांगता की तू सान आसतना एक सान मुई एक पॉइंटी स्ट्रॉ न तू ते खुंबिलेले म्हणून तुका हे खुंबूचे चान्स मेळ्ळे म्हणून. आता हे कळटरी ते मुनीक मस्त कोप येता यमराजावेर की हांव इतलें सान आसतना केलेले तू म्हाका आत्ता ताजी म्हाका तू दितस म्हणून तू हांव तुका शाप दिता की तू 100 वर्स तू शूद्राले एक शूद्राणीक बॉर्न जावन तू त्या लायफ तू जीवका म्हणून. तशी म्हणूची ऍक्च्युअली यमराज आशिल्लो अवतार घेवन विदूर म्हणून पांडू हांगेले हस्तिनापुरांत येता आणि तागेल भाव धृतराष्ट्र आणि पांडू वटू ताका धृतराष्ट्र आणि पांडू वटू विदुरू
लायक कोणू भीष्मदेवा वटू राखता तर भीष्मदेव ताका केन्नाय अशी करना की तू शुद्रांनी तू म्हणून पुराय जणांक इक्वल होड करता. आता थंय पांडू पुत्राक पांडून वतरी पांडवाकय हाची धृतराष्ट्राची होड करता असं. आता होड करता असताना पांडूक धृतराष्ट्राक केन्नाय पांडवांक फेवरेट करना. तागेले चेडूंक मुखार करता, तागेले दुर्योधनाक म्हाका राय करचे आसा म्हणून मस्त पार्शालिटी करता. हे विदुराक केन्नाय कोप येता, विदूर केन्नाय त्या चेडूआक मुखार करता आणि तांकां केन्नाय तो हे करता, तांगेले अनुकूल अशी तशी उपदेश दिता असता धृतराष्ट्राक. मात्र दुष्ट दुर्योधनाक हे केन्नाय कोप येता आणि एक दिवस मस्त अपमान करता विदुरालो आणि विदुराकय मस्त बेजार जाता म्हणून विदूर थंय दाखून तीर्थयात्रेक भायर पडटा. मात्र थंय विदुराक भायर पडलेले ताका एक मैत्रेय ऋषी म्हणून मेळटा. तागेले दाखून तो फुल्ल श्रीमद भागवतम आयकता आणि थंय तागेल प्रोग्रेस स्टार्ट जाता. थंय तागेल कृष्ण भक्ती स्टार्ट जाता आणि तो आनीक वयर स्तरार पावता. आता हे मैत्रेय ऋषी आणि हे श्रीमद भागवतम आयकलेले विदुराले थर्ड आणि फोर्थ कॅन्टो भितर फुल्ल डिटेलार आसा. आता हे सेकंड वपा आसा. फर्स्ट आमी पळयलें की सूत गोस्वामीक परीक्षित महाराजाक सूत गोस्वामी मेळटा, तागेली कशी लायफ फुल्ल चेंज जावन ताणें ट्रान्सफॉर्म जालें असोसिएशना पावरान. आता हे सेकंड. आता हे विदुराक मैत्रेय ऋषी मेळ्ळेले निमित्ती हे तागेले पुराय आयकून श्रीमद भागवतम तागेल कितले वृद्धी जाली, तागेल कितले अध्यात्मक वृद्धी जाली हे आनीक एक श्रीमद भागवतमा दाखून आमकां कळटा. तशीच तागेल लायफा भितर विदुरा लायफा भितर कितले कश्ट आयलेले, इतले ताका अपमान कोण ताका भायर पेटयलेले फुल्ल तितले. तोय एक्चुअलीची तांगेलेची भाव तागेले अन्नालोची भाव जाल्यार ताका इतलो अपमान कोण भायर पेटयले. ते तांतू भितरी ताण कसले करीत आशिल्ले जाल्यार ताण वचून तीर्थस्थळा वचून ताजे श्रीमद भागवतम आयकुच्याक ताणें हे घेतले, प्रण घेतले आणि ते केल्ले ताणें. हांचे तकून आमकां कसो शिकचा मेळटा की आमी कश्ट आयली की आमकां अशी दिसता की अयो आमकां कितें कश्ट आयले म्हणून. ते जिवनांत येवची कश्ट हे आध्यात्मिक उदारगतीचे संधी म्हणून घेवन तांतू रुपांतरीत करच्याक त्या भक्ताक मांत कळटा, त्या स्तर आमकां पावका म्हणून आमी प्रयत्न करता. ताच्या नंतर एक बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर हे इतले इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कोणाले आमी वचून निमगीताची तो डिसायप्लीक सक्सेशन आसकी म्हणून करेक्ट गुरुले वचून हे निमगुका तांगेल इतले सेव करता. फर्स्ट प्रश्न निमगुच्याक फर्स्ट आमकां योग्य जावका म्हळ्यार कर्मकांड कसले, ज्ञान योगा कसले, भक्ती योगा कसले, पण हे पुराय शिकच्याक फर्स्ट सरेंडर जावन असोसिएशनाचे लाभ घेवन आणि ते कोणाल असोसिएशन म्हळ्यार महाभागवत फर्स्ट क्लास डिवोटी असोसिएशन घेवन हे साध्य जाता. आता कुरुक्षेत्राचे युद्ध जातरी वपास विदुर हस्तिनापुरा येता. आता थंय वचून लायक कोण सोयीन राजालवरी रापच्याक म्हणून तागेल अण्णाक तागेल्या मंतार जालेल्या अण्णाक दुर्योधनाक धृतराष्ट्राक कुर्डो मंतार जाला जाल्यार तो थंय हंतू भितर राबता असो युधिष्ठिरा वटू राबता असो. ताका दोळ ओपन करच्याक, ताका एनलायटन करच्याक, ताका प्रबुद्ध करच्याक विदुर वापास येता. धृतराष्ट्राले राज्य जायी म्हणून मस्त इच्छा आशिल्ले. स्वताल पुताक ताणे फेवरेट करून पांडवांक पक्षपात करून तांकां अळशीकपणान तांगेल व्यवहार करून आत्ता आमगेलो भाव तांगेले घरांतू इतले तांकां घरात एक्चुअली ताणें कितले बात दिला म्हळ्यार धृतराष्ट्रान पांडवांक एक्चुअली एक घरा भितर तांगेल खातीर एक घर बांदीत म्हणून सांगिल्लें. ते घर बांदून पुरीच्या सांगता की तागेले वर्णवत म्हणून घर तयार करायची. ते घर लायक कोण तयार करून कुंती महाराणीक तांकां पुरायण म्हणटा तुम्ही थंय वचून राबपाची. थंय राबतरी
थंय राबतरी ताका उज्ज दिताची. सो इमॅजिन तुगेले भावाल चेडूआक तू उच्च दिवची तितले तू केला, आणि आत्ता युद्ध जातरी पुराय जण ना आसची पांडवाले घरा येवन तू तांगेलेची अंत भितर राजवाड्यान तू येवन राबतस. ते ताका बिलकुल कळना तो लायकोन सुखान राबता असते. अशी प्रत्येक वेळा हे प्रत्येक हाचे ताका उड घासकोन दिता विदूर की तू कितले बाद दिले तांकां, आणि आता तू अशी बेकायदेशीर तांकां प्रोत्साहन दिला ताका प्लॉट करून तांकां मारच्याक तू ट्राय केला, आणि आता तू वापास येवन तांगेले घरान तू युद्ध जातरी तांगेले देखरेखा भितर येवन राबता असं. आता विदुरान हे चांग हेतून सांगला त्या भावाक, मात्र एकदम डायरेक्ट सांगला ताका की तुम्ही नाकशील रीतीन तांकां मारची प्रयत्न केले, नीचपणान अनादरपणान तांकां जिवंत मारचे पडे ट्राय केले, आणि आता तुम्ही स्वतः मरणा खातीर मुखार मरण तुमगे मुखारी, आणि मरणाक कोणाय प्रतिकार करचा जायना. तांकां चांग सांगता की तू तुगेले आन गेला, तुगेले भाव गेला, तुगेल पूत गेल्यांची, तुगेल पुराय शुभचिंतक गेल्यांची, पुराय मरण पावल्यांची. तांतूय तुका कळली आनिके की हे मरण आमगे पुराय जाणांक येता म्हणून, आणि ताचे तुगेल स्वतःची आंग फुल्ल अशक्त जाला, अवैधतेय जाला फुल्ल, आणि लागी लागी येता मरणाची लक्षणां तुगेल अंगा भितर दिसून येता असं. आणि तरी तुम्ही राजवाड्यान तू सोयरी शिलाय कोण राबून आसाची, दोर नसाची, तुमकां लज्जी येना काय म्हणून तोंडारी ताका सांगता तुम्ही आत्ताची याची क्षणाक पुराय सोंड दियाची आणि घर सोडून वचाची, यांची तुमगेल खातीर चांग म्हणता. आता विदुरान सांगिले ताका की तागेल्या अण्णाक सांगता की 3 क्लासाचे ट्रान्सेंडेंटलिस्ट येतात, परलौकिक जैन असतात. एक म्हळ्यार धीर, एक संन्यासी, आणि एक नरोत्तम. आता धीर म्हळ्यार कोण? धीर म्हळ्यार देवाल नाव घेवन फुल्ल घर सोडून बोचाक भायर वचाक देवाक सोदून बोचाक ताका बिलकुल बाद ना, बाद जायना. 1 मिनिट भितर घर सोडून भायर वता, मागीर कोणाय रिलेटिव्ह आवट कॉन्टॅक्ट दवरना, योग करता तांतूची फुल्ल वनप्रस्थानावरीची धीर म्हणटात ताका. सेकंड म्हळ्यार संन्यासी. संन्यासी आमकां गो तसो घरदार ना आसता, तांणी हांगा थंय भोंवन सोडता, घर सोडून भायरीच आसताची, देवाले नाव घेता आसताची, पुराण तांकां भिक्षा दिताची, तसो जैन आसा देवाक ट्रान्सेंडेंटलिस्ट परलौकिक जैन. आणि एक नरोत्तम. नरोत्तम म्हळ्यार बापास फुल्ल सरेंडर केलेलो देवाक, कृष्णाक आय टोटली सरेंडर टू यू म्हणटा. घर सोडून चॅन्टिंग फुल डे चॅन्टिंग करचे, स्मरणम करचे, देवाक पांय पडचे, कृष्णा वयरी डिपेंड जावन, म्हळ्यार कसले नाका म्हाका तू सांभाळ घेत कृष्णा म्हणून, तशी इतलो व्हड नरोत्तम सगळ्यान तू. आता विदूर म्हणटा तागेल्या अण्णाक हे 3 भितरी संन्यासी तुका जावचा जायना, नरोत्तम तू मस्त दूर आसा, तू इतले पाप केला, आता तुगेले मरण इतली लागी असताना तू एटलिस्ट धीरपणी जा, घर सोड वस, आणि तू गपचूप कोणाकय सांगना तशी नुताची घर सोडून वस. धृतराष्ट्रान सांगिले आता वापास पॉवर ऑफ असोसिएशन. धृतराष्ट्राक इतले वायट मन आशिल्ले तागेले, तें तागेले चेंज जालें. ताका साधू भावना जागृत जाली, तागेली डिसिप्लिन दिलेले ना. विदुरान हे पुरे सांगिले ना, ताका मना दाखून दुःख जालें, निदा दाखून तो भायर आयलो आणि घरांतल्यान बाहेर पडलो. हे एक मनुष्य जन्म आमकां कृष्ण प्राप्ती खातीरची मेळ्ळा, हे ताका कोळ आयलें. लास्टाक कोळ आयल्या कोणा निमित्ती? विदुरानी. विदुर आणि धृतराष्ट्र दोन्ही बाहेर पडलीची, कोणाकय सांगना तशी नुतोची बाहेर पडलीची. आता तागेल शुद्ध चांग बायल गांधारी तिवे तांगेल मागशी मागशी बाहेर सरता.
आता धृतराष्ट्राले निश्चयानी वचून गंगाल तटा राबतात आनी दोन्ही जण आणि मस्त तप करता. मस्त म्हळ्यार श्रीमद भागवतम वाचिले रे अशी दोळ्या भितर उदक येता. कितले तप करता, खाली उदक पिवन तो म्हयन राबता. आता इतले दुष्ट मनीस एक असोसिएशना निमित्त इतले ट्रान्सफॉर्म जावन तागेले एंड मरणा वेळार ताका देवाले इतलो उडगास करून तागेले लक्ष्य प्राप्त जाता. दिस इज द पावर ऑफ असोसिएशन. आणि निश्चयान तो मस्त मस्त तप करून तागेले मुक्ती मेळटा ताका. आता विदूर तागेले मिशन ताका कामा खातीर आयलो आमगेले अण्णाक हांव दोळ ओपन करून दाखयता म्हणूची वापस वता. आता हस्तिनापूर सोडून तो वापस वता. आता हातूंत तातून आमकां कसं मेळटा, शिकपाक मेळटा की ब्राह्मण किंवा संत जण जे असताची त्या घरा भितरी म्हळ्यार घर मालकाले घरा येताची, आमी आपयताची, भटमामा आपयताची, तांणी हे घरा येताची तांगेल समृद्धीचे आस्वाद घेवच्याक न्ही. तांणी हांग येताची की आमी हे तांकां एनलायटन करताची, म्हणजे तांकां प्रबुद्ध करून तांकां श्रीमद भागवताचे जाणूक दिवन येताची, कृष्णाले निमित्त कृष्णाल विशय सांगताची. आणि ताजी तांकां त्या हेतून म्हळ्यार ताका भेट करून तांणी तांगेल भितर कशी आमी कृष्णाल खातीर प्रेम जागृत करतात करू, तर त्या हेतून तांणी येताची. म्हणून प्रत्येक जणांना अशीची संताले असोसिएशन दवरका ताजेनाची आमगेले प्रोग्रेस जाता. आता पळोवच्या गेल्यार विदूर शूद्र आशिल्लो. आता शूद्र आसूनय ताण तागेले भावाक इतले चांग उपदेश दिले की ताका मुक्ती मार्गार तो चमकलो आनी ताका मुक्ती मेळ्ळी. आता हांगा चैतन्य महाप्रभून म्हणला की कोणेय मनीस शूद्र असो, ब्राह्मण असो, संन्यासी असो की गृहस्थ असो, कृष्णाले ज्ञान कोण दिता पळय, सायन्स ऑफ कृष्णा ही कॉल्स इट. सो एनीबडी हू कॅन डिस्ट्रीब्यूट द सायन्स ऑफ कृष्णा ही कॅन बिकम अ गुरु. तर तागेल जात कसलेय असो, ताका कृष्णाल इतले प्रिचिंग करच्याक आयले री ही कॅन बिकम अ गुरु. देर इज नो जात इन दॅट. तो विदुराचो म्हणच्या गेले री शूद्र आशिल्लो हांगा जाल्यार एक्चुअली तो कोण आशिल्लो, यमराज. यमराज आता एक 12 महाजन्स असताची. देर आर 12 पीपल. महाजन म्हळ्यार महाभागवतावरीची महाजना भितरी तो एक महाजन. So Yamraj was one of the Mahajans. So Vidur was actually a Mahajan, and that is why he could tell. But Chaitanya Mahaprabhu अनेक एक स्टेप मुखार वता की शूद्र असो, ब्राह्मण असो, तागेले पावर ऑफ असोसिएशन ताका कृष्ण कथा सांगल्यारी कोणाकय तो गुरु तागेले शिक्षा गुरु जावचे ताका साध्य आसा म्हणून. आता अनेक आमी आयकताचे अबाउट युधिष्ठिर महाराज. आता युधिष्ठिर महाराज सकाळी पूण उठयता. हे अनेक आमकां पुराय जाणां इनकल्केट करता सदांची. सदां सकाळी उठा न्हू, नाव न्हू, पूज करता, ब्राह्मण दान करता, गाय खावयता आणि मालगाड्याले पाय धरचे येता. तशीची धृतराष्ट्राले गांधारी विदुराल पाय धरच्याक म्हण तो सकाळी पुढे राजवाड्या भितर येता. फुल्ल सोदू न्हू पळयल्यार कोणेय नांची खंय चमकली आनी पुराय जाणां म्हणून आलोचन करता. तांकां जाय आशिल्ली रिते मागीर पळयता की अयो ताकाची दिसता आनी खंय सोन चमकलीची म्हणून. स्वताक निशोध करता की हांवेची कसले उणी केले, मेगेलेच निमित्तानी सोन चमकलीची. तांकां जाय आशिल्ली रितीन तांकां हांव वागणूक दिनी म्हणून तांणी तो स्वताक जबाबदार करता, मेगेले निमित्त जाता आसा म्हणून. आता थंय संजय येता. संजय म्हळ्यार धृतराष्ट्राचो सेक्रेटरी. फुल्ल महाभारत ताका संजय दोळ्यान दाखयले. तो संजय वचून निमगीत धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की पळयला हांवें तूं खंय हांकां पळयला की धृतराष्ट्र मेगेल पुरे खंय चमकलीची गांधारी. तेन्ना संजय म्हणटा म्हाकाय सांगना तशी चळे, हांवय सोदितोच तांकां, तांणी म्हाकाय सांगना तशीची भायर चमकल्यांची म्हणून.
आता हंग श्रीमद भागवतम बरेला की हे कशें सनाची चिटींग करेक्ट कोणाके सांगना तशी वच्चे मात्र देवाल खातीर कोणी अशी साना साना चिटींग केल्यारी ते माफ म्हणटाची श्रीमद भागवतम बरेला हे सन सन चिटींग पोरचे चांग चांग कारणा खातीर आमी करता जाल्यारी कृष्णाल खातीर आमी करता जाल्यारी ते कृष्णाक शोध घेवचे खातीर करता जाल्यारी कांय पाप नाही आता हे युधिष्ठिराक मस्त वायट फील जाता असं मस्त ताका स्वताल वैरी कारणीभूत दवरतास की मेगेल निमित्तानी चमकलीची हांव तांकां समो पळयनी हांव तांकां समो पळोवंक आशिल्लें म्हणून थंय तेन्ना कोण येता नारद मुनी येता आता नारद मुनी एक स्टोरी आसा आय टेल यू दॅट लेटर तो नारद मुनी थंय पावता आणि ताका म्हणटा की तूं चिंता सोड सोडी म्हूण अशी ताका सुचोवणी दिता तू काही चिंता करता म्हणू ना ते तू सांभाळली तू सांभाळ न्हू म्हणू तांणी चमकली म्हणून तुका लेखतवे तू सांभाळणवर न्ही तांकां म्हणू तांणी तुका सोणू तांणी चमकल्यांची म्हणून तू लेखता असं हे तू चूक करता असं म्हणटा कोणाले पोट भरच्याक आम्ही कारणीभूत नाही ताचे खातीर वयची देव असं म्हणटा आणि तू स्वतः तू लेखता असं की तू कारणीभूत असता तांकां जेवण दिवच्याक तांगे पोट भरच्याक नारद मुनी ताका सांगता की देवानं एक फुल्ल सौमीक व्यवस्था केल्या म्हळ्यार इज मेड अ नॅचरल सिस्टम की एक लिव्हिंग बीइंग म्हळ्यार एक जीव दुसऱ्या जीवनातले जे तिगूण असता म्हळ्यार एकल्या वयर एक सस्टेन करून आसता म्हणून आणि तुगेल वयर कोणेय डिपेंड नाची पुरे व्यवस्था वयच्यान केला देवान पुरे व्यवस्था केला तुगेल काका आणि तुगेल आत्या तांणी दोन्ही जण आसाची तांणी आध्यात्मिक मार्गारी चमकल्यांची आणि तांणी भायर सरल्यांची तांकां तू डिस्टर्ब करू नाका तांगेले आलोचन तांकां बिलकुल तू हें करू नाका तांणी नियमा प्रमाणे तांणी मुक्त जातलींची तांकां तांगेले लक्ष प्राप्त जातले तू कांय तुगेल वयर कसले घेवन तू आलोचन करू नाका म्हणटा तो नारद मुनी ताका सांगता युधिष्ठिर तू तुगेल कर्तव्याची लक्ष केंद्रित करी की तुक कसं करचें आसा म्हणून तुगेल कसं तुगेल किंगडम तुगेले धर्मराय जावन तू कसं कोर का तुगेल राज्याल खातीर तू ताजे वयरी तू कॉन्सन्ट्रेट करी म्हणटा आता श्री कृष्ण ताका म्हणटा की श्री कृष्ण हे ग्रहभारी म्हळ्यार भूमी रायल्यांची कसे की तांगेले एक परिपूर्ण करच्याक आणि तांतू भितर तुम्ही पुरे भाग घेता असोची म्हण कृष्णान हांगा अशी टायम तुम्ही तुमगेल कार्य कराची तांतू भितर तू तुगेले लक्ष केंद्रित करी म्हण हे आयकून युधिष्ठिराका त्या विलापातून मस्त ताका जे लॅमेंटेशन करता आशिल्लो तांत दाखून तो मुक्त जाता आता वापस हांगा कोण आयले सेव करच्याक साधू सांगा नारद मुनी आता नारद मुनी कोण नारद मुनी एक्चुअली एक दासी पुत्र तो आनी तागेले अम्मा लोटू तो एक ऋषीले कुटिरा भितरी राबतालीच तागेले अम्मा ते पुरे दासील काम करतात पुरे उश्टी काडचे पुसूचे तांकां जेवण करचे रांदप करचे आनी तांगेले उश्टी खावन तांणी पोट गेल्लींची ताका सान आसतना दाखून नारद मुनी पुरे भागवतम आयकून हे पुरे तागेले सौभाग्य प्राप्त जालें की हे पुरे ऋषी मुनीले तांगेल क्लास चलता आसतना तोय बैसून आयकतालो पूण ताका कृष्ण भक्त जावच्याक इतले इजी जालें इतले कृष्णाल भक्ती करूनची तो इटर्नल स्पेसमॅन म्हळ्यार खंय वचप ताका मेळटा आत्ता म्हाका हांगा आसा आत्ता म्हाका थंय वचचें आसा त्या प्लॅनेटा वयर वचचें आसा ताका तें फ्रीडम दिलें देवान आता युधिष्ठिर होवय धर्मराय इतलो व्हड कृष्ण भक्त डिवोटी पुण्यवान म्हणून ताका नारद मुनी ताका मेळचे येवन ताका ज्ञान दिलें ताका जाय आशिल्ले वेळार येवन ताका चांगा खातीर तागेल चांगा खातीर कसले तें ताणें सांगून दिलें तशीच आमी शिकता भागवतमा दाखून की नारद मुनी आमकां दिसता जाल्यार नारद मुनी बरी जाण आमगे लायफा येवन आमकां गायड करता जाल्यार आमी चांग करता युधिष्ठिर महाराजा वरीची आमी चांग करता आणि जाल्यार मात्र आमगेल जिवनांतूय नारद मुनी वरी
आमकां कोणेय येवन पावताची म्हण. तर संताल संबंध असोसिएशन ऑफ साधू संघ हे आमगे संवसारांतून सगळ्यांक एक व्हड वरदान, व्हेरी 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 बिग बून फॉर एव्हरीबडी. इतले इम्पॉर्टंट म्हणजे तांतुल्यान मनशाल विचारांतू इतलं स्पष्टपणा येता. आता विदुरान सांगले हाका धृतराष्ट्राक, आता नारदान सांगले युधिष्ठिराक, सुखदेव गोस्वामीन सांगले परीक्षित महाराजाक. तांतू तांगेल मना विचारांतू इतले स्पष्टपणा येता आणि तांगेल जीवनाचे उद्देश कसले म्हणे, व्हॉट इज द एम ऑफ माय लाईफ, दॅट कम्स आउट. द हायर पर्पज आम्ही कसले आयल्यांची, वाय आर वी बॉर्न एज ह्युमन बिंग्स, हे तांगेल दोळ ओपन करून हे साध्य करता की आलोचन करच्या साध्य करता की म्हाका हे हायर पर्पज मेळचे पॉसिबल आसा म्हणून. तेच वळताय पुराय जण तांगेले कर्मकांडा भितर इतले बिझी असताचे. आता चैतन्य महाप्रभूने सांगला, ताणे फुल्ल श्रीमद भागवतम प्रीच केला चैतन्य महाप्रभूने. तांत भितरी इम्पॉर्टंट एक श्लोक स्ट्रेस केला, म्हणजे साधू संघ. 1 मिनिट म्हणजे चैतन्य महाप्रभू सेस की 1 मिनिट साधू संघ मेळ्ळ्यारी युअर फुल लाईफ कॅन गेट ट्रान्सफॉर्म. आता हे आमगे एक मस्त व्हड एक्झाम्पल म्हणजे शिला प्रभुपाद. आता शिला प्रभुपाद, एव्हरीबडी हू हॅज रेड द लीलामृत वाजिला जाल्यार तुम्ही शिला प्रभुपाद लीलामृत तांत बरयला की ताका एक्चुअली तांकां तांगेल फ्रेंडान तांडून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मेळच्याक घेवन चमकले तिचे. ताका वच्चाक ना आशिल्ले, तर सान दाखून मस्त साधू पळयलेले. ही डीड नॉट लायक एनी साधू, सो ही सेड म्हाका येवच्याक ना. तांडून तांडून तागेले फ्रेंडान व्हेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराले आणि थंय भितर बसून 1-2 मिनिटाची तांणी बसलेलीची. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर टोल्ड हिम, यू नो इंग्लिश, वाय डोंट यू प्रिंट बुक्स अँड वाय डोंट यू गो अँड प्रीच अब्रॉड. इतलेची सांगिले. एक क्षण मात्र तर 2 मिनिट्स किंवा 5 मिनिट्स असोसिएशन अँड हिज होल लाईफ गॉट ट्रान्सफॉर्म. दिस इज द असोसिएशन, दिस इज द पॉवर ऑफ असोसिएशन. आता इमॅजिन कराची त्या 1 मिनिट ऑफ असोसिएशन ताका मेळना आशिल्लें शिला प्रभुपादाक. तो तांणी काही व्हड बिझनेसमॅन आसता आशिल्लींची, व्हेरी वेल एस्टॅब्लिश्ड बिझनेसमॅन आसता आशिल्लीची. So see how lives get transformed. And one Srila Prabhupada, he has transformed so many lives. आता आम्ही हांग वयसून कृष्ण कथा ऐकत तशी अक्रॉस द वर्ल्ड देर आर पीपल. फॉरेन वचून जायना म्हळ्यार एक असोसिएशनाचे एक भक्ताक ताजे बून, ताजे फायदा किंवा ताजे आफ्टर इफेक्ट्स, द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, coming into Krishna consciousness. So this is the lava matra म्हणताची, लवा मात्र साधू संगे. आता चैतन्य चरितामृतांत एक 22.51 साधू संघ सर्व शास्त्रे कया, लवा मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी हया. This is a this is my favorite verse. I always say की स्क्रिप्चर सांगते बरेला की one moment association with a pure devotee can help one can attain all success. म्हणजे एक क्षण साधू संघ मेळ्ळ्यारी आमकां सर्व सिद्धी मेळटा, सर्व सिद्धी. आणि तांतूं काही शंत त्या बळांत भितरी त्या एक मुमेंट असोसिएशन बळ इतलें स्ट्रॉंग आसा की ताजे मुखार कसलेंय ना, तांतूं आमकां फुल्ल सक्सेस मेळटा म्हणून. ताजेन हांव मेगेली सानाची टॉक ऑन power of association I end here. So I'm very blessed. तुमगेल पुराय असोसिएशन म्हाका मेळ्ळें. आणि 2 श्लोक इफ पॉसिबल कॅन वी जस्ट रीड आउट शिल्पा माताजी? येस माताजी. हांव शेअर करता की तुम्ही करताची? तुम्ही करात माताजी, तुम कोस्ट हांव ट्राय करता. की पाडन सांगा माताजी. 1 मिनिट. हा. दिसना. शेअर स्क्रीन जायना माताजी. जायना.
हा No, 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 Jaini. तुम्ही करता की I think Vidyamata, Vidyamata ji. Let me see. हरे कृष्णा. सॉरी Ah, माका okay, fine. एक सेकंड. I'll try. Even I'll try, Mataji. 1.12.9. It's in my screen, but can I just read it? It's, I don't know. जायचं. I cannot हाँ share नाही it. तो यार राबो 1 मिनिट. हा व्हिडिओ बंद करतो मी. तुम्ही त्या लाईन लाईट अडकून मग काढायची माताजी. Sorry? कसं माताजी? मला स्क्रीनिंग केलेलं पडाय त्या बंद करायची. नाही. तुमक पिन केलेलं त्या काढ का असेल बा? हा. हरे कृष्ण. या आईल माताजी. शेअर स्क्रीन जल की वही शेअर स्क्रीन द्या. अच्छा कोणाचे म्हणच्यास की कसं कोणाचे माताजी? बाजूच्यास की 1.12.9 दिसतात ना तुमका? वही माताजी. ओके. कोणाचे म्हणच्यास की श्लोका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मना सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदामुहुः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऍक्च्युली या श्लोका आणि काही कोणाके म्हणच्यास की एनीबडी एल्स? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं जाक्षं गदापाणिम् क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मना सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तम् उल्काभां भ्रामयन्तं गदामुहुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हे 1.12.9 हांव तुमकां सांगिल्लें ऍक्च्युली की कशी परीक्षित महाराज ताका पोटा भितर तागेले अम्माल पोटा भितरी ताका तागेले देव दिसता म्हळ्यार ताका कृष्ण दिसता म्हणून. तर आता हांतू भितरी आमकां वाचूच्याक मेळटा ह्या श्लोकांतू की कशी म्हळ्यार तो इतलो सान थंब. आय टोल्ड यू ही बिकेम लायक एज स्मॉल एज द थंब. तो तितलो सान थंबा भितर येवन तो वापास होड म्हळ्यार इवन इफ यू हॅव अ स्मॉल थंब लायक विष्णू इन द वूम ऑफ उत्तरा वूंबा भितरी तो सान थंब जावन आयलो आणि तो सेम देव फुल फ्लेज नारायण जावन तो वैकुंठ धामा भितर आसा. म्हळ्यार दोन्हीच देवांतू कसलेय अंतर ना म्हणून तांणी सांगताची. तो ही इज एज द सेम अर्च विग्रह कोण थंय देवस्थाना भितर आसा तोची त्या उतराल पोटा भितर आशिल्लो आणि त्याची तो सर्विस करता आसता तागेले डिवोटी जाले. तो ही सो मर्सीफुल दॅट इन 1 मिनिट इतले सान जावचे जाता ऑन ही कॅन बिकम सो बिग की थाउजंड्स ऑफ युनिवर्सा भितरी तो ही कॅन बिकम बिगर दॅन और स्मॉलर दॅन द ॲटम. आता हांगा कसं म्हणटाची की अर्च विग्रह देवाले आमकां दोळ बंद करूनय दिसता तितले आमगेले थिंक अबाउट हिम सो मच दॅट इन एव्हरीथिंग वी स्टार्ट लुकिंग एट लॉर्ड अँड नथिंग इज मेटेरियल फॉर अस. आता हांगा 4 हँड्स. आता इमॅजिन करताची हे श्लोक आयकतनाच आमगे मना भितर कृष्ण येवका. आता 4 हँड्स चतुर्भुजम तप्त कांचन कुंडलम म्हळ्यार गोल्ड इयरिंग्स घालेलो. तर दोळ बंद केल्यार आमकां आलोचन करता तागे दोळ रेड विथ फ्युरी म्हळ्यार तो इतलो कोप आयला पळय देवाक ते चेडा पळोवन. अँड ही इज लॉयटर्ड अबाउट तागेले हॉड क्लब तागेले गदा घेवन शूटिंग स्टाराल वती राउंड 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 गदाक करता असं. सो वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस श्लोका व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल श्लोका दॅट द लॉर्ड इज देअर इन अवर हार्ट. ही इज देअर इन एव्हरी ॲटम
He's there in our heart as the Paramatma, super soul. He's the heart of, he is there प्रत्येक लिव्हिंग बिईंगाल हार्टा भितर आसा आणि प्रत्येक मेटेरियल म्हळ्यार कसलेय आमगे घरा भितर आशिल्ली तांतूय भितर एक्चुअली ही इज देयर इन एव्हरी ऍटम ऑफ मेटेरियल एलिमेंट्स. त्या वाक्यान आम्ही आमगे दोळ्या भितरी when we become Mahabhagavata, when we become eligible to see him, that time only we are able to see him. So, second वाजूया माताजी श्रीमद 1.13.14 Okay. 41 sorry. This the chemical screen, no? Why. This the Mataji. So this is the second shloka. Anybody wants to read? Vajit Mataji. 1.13.41. Okay. Narada Uvacha Ma Kanchana Sucho Rajan Yadishvara Vasam Jagat Lokasaphala Yasyema Vahanti Balim Ishituhu Sasamyunakti Bhutani Saeva Vyunakti cha. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody else wants to read? We have time, right? 5 minutes. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranams. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Narada Uvacha Ma Kanchana Shuko Rajan Yadishvara Vasham Jagat Lokaha Sapala Yasyeme Vahanti Balimishituhu Sasamyunakti Bhutani Sayeva Vyunakti cha. Hare Krishna. Hare Krishna. Mati vapas इतले important shloka, very very nice shloka. Hanga, this is the one where Yudhishthir is feeling very bad. Yudhishthir Narad Yudhishthir सांगता असा की तू लॅमेंट करू नका म्हणून तू वाईट फील करून घेऊ नका. A very very important shloka I will say. He is telling ki तू लेखतास की तुगेला कंट्रोला भितर आसा ना, तुगेला कंट्रोला कसलय ना. Everything is in the control of the Supreme Lord. म्हळ्यार देव पुराय कंट्रोल करता, पुराय लिव्हिंग बिईंग्स म्हळ्यार तांगेले काम आमगेल काम ताका वर्शीप करचे, ताका पांय पडचे, तागेले वेरी सरेंडर करचे आणि तागेल काम आमकां प्रोटेक्ट करचे. तो आनी एक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार की हांकां वोट टू हाडचे आणि जैनाक वोट टू हाडचे आणि जैनाक दूर करचे. दॅट इज टू ब्रिंग देम टुगेदर अँड टू डिस्पर्स. त्यावेळी तागेले कंट्रोल आसा. आता हें आमगे खातीर मस्त वेरी 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 इम्पॉर्टंट श्लोका जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां केन्नाय आमी लेखताची की हें हांव हांगा इथे आसा, वायफ अशी ते जाल्ले तशी ते जाल्ले म्हणून. अंत देखून आमकां श्रीमद भागवतम वाजिताची आमकां फुल्ल सरेंडर भाव केन्ना आमी येता तेन्ना आमकां रियलायज जाता की आमगेल कंट्रोला कसलेय ना म्हणून. देर इज अ सुप्रीम पावर, एव्हरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल अँड तागेल आमी खाली प्रपोज करता. म्हणटा मॅन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस अँड लॉर्ड सँक्शन्स. So one is that when we propose something, Lord also has to agree to it. He has to sanction. ते sanction ना जाले रे कसले जाईन. ऐक पडची नाही माय. वही माताजी ऐकत माताजी. So that is very very important to know that I am in a particular position. हांव ह्या पोझिशनार राजा आसा, हे देवाना म्हाका ह्या पोझिशनाक घाल्ला, हांतूय भितर मेगेल कसले चांग आसतले म्हणून आलोचन करचे आमकां बुद्धी दिता. आफ्टर रीडिंग द श्रीमद भागवतम. आता महाराज धृतराष्ट्र, he was blind. He was a king, he was a prince, but he was blind. He could not become the king. कसं लायका म्हणून आता ताका त्या जाग्यार प्लेस केला. So he has been placed in that position. But at the same time, तागेल इतले गुड लक की तागेले भावान येवन ताका फुल्ल ट्रान्सफॉर्म करून तागेल पुराय ताका असोसिएशनान तागेल सान भावान तागेल इंस्ट्रक्शनान निमित्त ताका सेम लिबरेशन मेळ्ळें. सो यू इमॅजिन धृतराष्ट्र हिज होल लायफ तो तेंच आलोचन करतालो की म्हाका हें मेळ्ळी, म्हाका तें मेळ्ळी, मेगेल चेडूआ मेळ्ळी, मेगेल चेडूआक हें जाय आशिल्लें, कशी ताणें म्हाका चेडूआक फुल्ल रणनीती, फुल्ल लायफ ताणें केला.
जाल्यार तो इतले he was so blessed his brother could transform him and he could make him attain the Lord salvation. So every time आम्ही जायशील तशी जायना आमगे लायफान तू मात्र साधू संग करून आमकां if we seek a spiritual master, if we seek some association, we will get it. At least आमकां जाय कसले तें कृष्ण आमकां दिता. Every time आमकां गोतना आमकां कसं जाय म्हणून, but Krishna knows what he wants to give us. So let us get this association of devotees आणि तंतु दकुनु आमकां कृष्ण प्राप्ती जाता. आणि वापस आम्ही कृष्णाला वचून हें फुल्ल सायकल ऑफ बर्थ डेथ डिजीज एंड ओल्ड एज हातून भायर येवचें तशी तो आमकां क्षमता दिता. सो दिस इज द वे द सुप्रीम कंट्रोल्स एवरीवन. So with this I will stop here. I think it's 9:30. So Hare Krishna. Thank you very much for listening to me. I don't think there is any time for questions.